कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। ऑल आउट अशें पण न्ही, आमी आमचो एक रूपरेषा आमी काडल्या। आता तुका खबर आसतलें की येलो अलर्ट दिल्लो आहा गरमेचो। सो आमी कितें आमचो पक्ष गोंयचो पक्ष गोंयांत आशिल्लो पक्ष आनी आमचे पांय जमनीर आहा। सो आमी प्री प्लॅन्ड दिल्लीच्यान आयले हांगा येवन मिटींग घेतली अशें आमचें ना। सो आमकां हांगा खबर आहा की आतांचे दिसाक आमी जर रस्त्यार गेले जाल्यार दीस मे नॉट बी द रायट टायम टू ब्रिंग पीपल ऑन द स्ट्रीट। ते भशेन गरमी आसा, बट एक खरी खबर आहा म्हणटी अशी की फुडलो विचार करपाक जाय आनी फुडलो विचार सिरियसली करूंक जाय। आनी आज जे भशेन चलना रुलींग आनी ओपोजिशनान दोगांयचेरूय लोक खूश ना। सो ओपोजिशन जे म्हणसर एक क्लियर कट ऑल्टरनेटीव म्हणून एक इमर्ज जायना, ते म्हणसर लोकांक ओपोजिशना बरोबर रावपाक वीट येतली। सो ऑल्दो हो सरकार करप्ट आनी इनएफिशियंट म्हणून फामाद जाला, इतले आसून पसून पर्याय ना म्हणून त्या सरकाराचे विरुद्ध भायर सरपाक लोक फाटी फुडें येतात। आनी हाजे खातीर आमी ओपोजिशन पार्टीज आर टू बी ब्लेम्ड, कित्याक आमचे कडेन एक क्लियर कट प्रोग्राम गोंयच्या फुडारा खातीर आमी लोकां फुडें घेवन येवंक ना। सो तो एक क्लियर कट प्रोग्राम लोकां फुडें व्हरप हें आमचें कर्तव्य जाता। आनी हाजे खातीर सगळे लायक मायंडेड लोकां बरोबर बसून एक कितें तरी बेगिनच्या बेगीन काडटले।